नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमची यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया एक रवा फ्राय, जे करपाक सामकें सोंपें आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 3 तांतयां उकडून घेतल्या आनी तांची कल्लां काडून घेतला। ती कल्लां काडून मागीर तांकां अशें दोन अर्दा करून घेतला, मचून अशें दोन अर्दा करून घेतला। हें पळया, हांगा जितली तुमकां तांतयां जाय तितली तुमी वापरूं शकता। आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका आयदनान 1 चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया। तातूंत मागीर 1 मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो। हांगा जितले तुमकां तिखट आवडटा तितले तुमी वापरात। अर्दो चमचो घालता काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो। 1 मोठो चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट। चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। तातूंत मागीर बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेता आनी थोडें उदक घालून अशें बरें मिक्स करून घेवया। अशें बरें मिक्स करून ताजी एक पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। ही पळया, अशी ताजी एक पेस्ट तयार करून घेवया। आतां ती तयार केल्ली पेस्ट आमी ह्या तांतयांक लावन घेवया। ती थोडी थोडी पेस्ट एका तांतयाचेर अशें घालून घेवया। अशी सगळी घालून घातले म्हणटकच ताका ती बरी लावन घेवपाक जाय। ती अशी बरी लावन घेवया आनी ताका दुसरे वटेनी बरी अशी लावन घेवपाक जाय। हे पळया, ती अशी बरी लावन घेतल्या आमी। तशीच ही आमी सगळी तांतयांक लावन घेवया। आनी हे पळया, आमी तो तयार केल्लो मसाला पेस्ट ते सगळे तांतयांक असो बरे पैकी लावन घेतला। आतां हो आमी एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताजे उपरांत हांवें हांगा तांतयांक लावपाक बारीक रवो घेतला। आतां ते मॅरिनेट केल्ल्या तांतयांक एक एक करून आमी दोनी सायडींनी बरें रवो लावन घेवपाक जाय। आनी रवो लायता आसतना असो बरो चिड्डून लावपाक जाय, नाजाल्यार तो सगळो मसालो पडटा। हो पळया, आनी अशेच तरेन आमी बाकीच्या तांतयांकूय बरे पैकी रवो लावन घेवया। ताजे उपरांत कायल गरम करपाक दवरया। तातूंत मागीर थोडें तेल घालून घेता। हें तेल बरें तापलें म्हणटकच तो रवो लायिल्ली तांती एक एक करून अशें सवकार कायलीर घालून घेवया। अशें वेवस्थीत घालून घेयात आनी मागीर ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता आनी हें आमकां एक 2 मिनटां उपरांत दुसरे सायडीन सवका अशें परतून घेवपाक जाय। आनी दुसरे सायडीनी 1-2 मिनटां खातीर आनी भाजून घेवया। आनी हें परतीता आसतना मात सवका परतून घेवपाक जाय। आनी जर तुमकां हांगा तेलाचो वापर जाय पडलो जाल्यार तुमी आनी घालूं शकता। आनी हें पळया, अशे तरेन तुमचें एग रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्लें आसा। तुमी तांतयाची ऑमलेट किंवा तांतयाची भुर्जी तर करून खाला आसतली न्ही, बट एग रवा फ्राय हो ट्राय केल्लो पयलीं, ना जाल्यार मुद्दम ट्राय करून पळयात, खावपाक खूब रुचीक लागता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।